वर्धांबिका कला संघ फोणे दुसऱ्या अंकात सादर करतात गूढ मनाच्या गर्भतळा. गूढ मनाच्या गर्भतळा. भूमिका आणि कलाकार प्रभाकर अभिषेक नाईक, विभा प्रज्ञा कामत, अरुण कलानंद कामत बांबोळकर, महेश प्रसन्न कामत, हर्षदा खुशबू कवळेकर नाईक बोरकर, शैला अंकिता कामत, हर्षद नवाते स्वप्नील तारी, मेहता गौरेश कोलवेकर, मोहिनी गर्ग गौरी कामत. वर्धांबिका कला संघ फोणे दुसऱ्या अंकात सादर करतात गूढ मनाच्या गर्भतळा. प्रख्यात मानसशास्त्रज्ञ विभा रणदिवे म्हाका मेळपाक आयले. आयकतकच विश्वासूच बसना म्हजो. येवचोच नासलो तुका मेळपाक. मागीर परत विचार केलो. म्हणलें पळोवया तरी अशें कितें उलोवपाचें आसा तें. अरे तू कसो आसा तें पळोवपाक आयला हांव. कसो आसा हो पळय बरो आसा. तुज्या हातांतली कठपुतली बरी आसा. हे पळय महेश, तुवें रागार जावप साहजिकूच आसा. हे असल्या जाग्यार कोण शांत चित्तान रावंक तरी शकता. हो रागार आसा म्हणटानी हो अंडरस्टेटमेंट जातलो. महेश, तुका राग आयलो हांवें पोलिसांक धाडलें म्हणून न्ही. तुवें पोलिसांक धाडलें म्हणून. अरे म्हाका त्या वेळार दुसरें कांय सुचलेंच ना. तुवें जें कितें म्हाका फोनार सांगलें ताजेर सुरवेक म्हजो विश्वासूच बसना जालो. यू रियली अ पीस ऑफ आर्ट विभा. अशें कित्याक म्हणटा तूं? आणि एक धूर्त एक्टर सुद्धा. म्हज्या बायलेच्या आणि ताच्या प्रियकाराच्या खुन्याक मेळपाक आयिल्ली म्हजी एकुलती एक खास मैत्री. हे खून करपाक म्हाका तुवेंच प्रवृत्त केला. हाजेर आतां कोणाचोच विश्वास बसना न्ही. हांवें तुका प्रवृत्त केलो? कितें उलयता रे तूं महेश? And the Oscar goes to विभा रणदिवे. हे पळय महेश, वी आर फ्रेंड्स. तुका कितें मदत करूंक शकत काय ह्या हेतून आयला हांव. फ्रेंड्स आपल्या फ्रेंड्सांक अशें खून करपाक प्रवृत्त करिनात आणि खून करतकच अशें पोलिसां कडेन काडून दिनात. हे पळय महेश, तू समज इतलो फ्रस्ट्रेट आशिल्लो जाल्यार एक कलीग, एक फ्रेंड म्हणून म्हाका कित्याक विश्वासान घेतलें ना? हांव तुका मार्ग दाखयतलें आशिल्लें न्ही. तुवें दाखयल्या मार्गान वचून तर हांगा म्हणसर पावला. हो मार्ग हांवें तुका दाखयला. कितें उलयता रे तूं महेश? तुवें दाखोवना? हा त्या दिसा हांव तुज्या घरा कडेन येवन आशिल्लो. त्या दिसा तूं अस्वस्थ आशिल्लो. यू वर डिवास्टेटेड तुज्या त्या बायलेच्या लफड्याक लागून. वयल्यान हांवें तुका समजायलो, अरे इतलें टेन्शन घेवच्या परस डायवोर्स घे अशें सुद्दां सुचयलें ना तुका. पूण तूं आयकुपाच्या मनस्थितीनूच नाशिल्लो. आय डोंट बिलीव दिस. आणि तू म्हणटा हांवें तुका प्रवोक केलो खंय? हांवें कितें तुका ब्लॅकमेल केलो? तुका कितें पयशांची हाव दाखयली? ऑर डिड आय सेड्यूस यू? आणि समज हांवें त्या शिवाय कितें केलें जाल्यार तें आयकुपाक तुगे कुकुले भुरगे रे. अरे डॉक्टर तूं, सायकोलॉजीचो. पूण विभा तुवें म्हाका सांगिल्लें कितें? डेड बॉडीचो विलो लाव येता कसो कितें हातून तूं म्हजी मदत करतलें. डेड बॉडीचो विलो? आणि तो खंय लावपाचो? तुज्या घरा फाटल्या त्या तळ्यान. त्या तळ्यान? अरे त्या तळ्यान त्याकच भर बाजारात परवडला न्ही. थंय कोण ना कोण गरयता, कोण बोटिंग करता, कोण थंय झुडपार बसून मग करता. त्या तळ्यान. हय
तुवें सांगिल्लें एक मोठोसो फातर जर गळ्याक बांदलो जाल्यार मडे उफेपाना तळ्याक वचून बसतले म्हणून. हांव अशें कशें सांगतलें? तळ्याचें उदक इतलें निवळ आसा की पोंचो तर उगड्या दोळ्यांनी दिसता मरे. परफेक्ट मर्डर कसो करपाचो ते असामान्य विभाग जाणा. महेश, तुवें म्हजी सगळीं व्याख्यानां आयकल्या. परफेक्ट मर्डर आसूंकूच शकना हेच तर हांव लोकांक पटोवन दिता न्ही. हे पोलीस सुद्दां म्हाका कोण व्हरतात मरे अशी व्याख्यानां दिवपाक. विभा तुवें सांगिल्लें वी आर कॉम्रेड्स इन क्रायम. म्हणल्यार फाल्यां कोर्टात तूं हेच सांगतलो की हांवें तुका खून करपाक प्रवोक केलो? हय, तेच. कारण तेच सत्य आसा. आणि तशें सांगलें म्हणून कोर्ट पोलीस पुराव्या शिवाय ताजेर विश्वास दवरतले रे? आणि अशें करपा फाटल्यान म्हजो फायदो कितें? वॉट इज द मोटीव? सगळे खून फायद्या खातीर आसनात, आनीकूय कारणां आसूं येता. कसली? आनी खून करपा फाटलें खरें कारण कितें तें खुन्याकूच खबर आसता. खून तुवें केला म्हणटकर कारणूय बी तुकाच खबर आसता. खून तुवें केला विभाव, म्हज्या हातांतल्यान. हॅव यू गॉन मॅड नाव? त्या दिसा खून जालो तेन्ना हांवें तुका फोन केलो तेन्ना तुवें म्हाका कितें सांगलें? कितें? तूं थंयच राव, हांव येता म्हणून. अरे म्हाका दिसलें तूं म्हजी फकाणां करता म्हणून. हुनराक आनी पालीक भिवपी तूं खून करतलो. हांवें फकाणांनी म्हणलें थंयच राव, हांवूय येता खून पळोवपाक. तुवें मुद्दाम आपल्या लँडलायनी वेल्यान पुलिसांक फोन केलो. खून जाल्लो तेन्ना आपूण घरा आशिल्लें हे फुडाराक सिद्ध करपाक. खऱ्यांनीच विपा असामान्य मनीस तूं. फुडें हांव तुका सोडचो ना. कसोच सुटपाक दिवपा ना तुका हांव तुतल्यान. अरे सुटपाक पयलीं आडकुपाक तरी जाय. आडकला तूं. हय, हांव आडकला. पूण हांवें जर तुका बी हातून अडकोवंक नाका न्ही जाल्यार म्हज्या वकिलाक खरें कितें तें सांग. कितें सांगू तुज्या वकिलाक? महेशान कांयच करूं ना, सगळे खून हांवें केल्यात म्हणून. आनी तशें सांगलें म्हणून तें आयकतलें रे म्हजें. आनी सांगप तें कोणें? हांवें. खून बी कांय करनासतना बेठेच. विभा हांवें म्हणून खंय खून केल्यात? म्हणल्यार हांवें जावन अशें कितें केलां हांवें? तुवें जें कितें केलां ताचें फळ तूं सध्या भोगताच. आणि हे हाल हे त्रास जर सोपूंक जाय जाल्यार कितें करपाचें तें तुका खबर आसतलेंच. विभा म्हाका खूब भंय दिसता. विभा हांगा खूब भंय दिसता म्हाका. भयांतल्यान सुटपाचो मार्ग आसा. मागीर म्हाका सांग न्ही तो मार्ग. आतां तरी मदत कर म्हणून. तो मार्ग कोणे कोणाक सांगचो पडना. जशे जशे दीस वता सोंसपाची तांक सोंपता, मानसीक संतुलन हालता, तशें तशें तो मार्ग जण एकल्याक आपुणूच सापडटा. हे विभा वचू नाका. विभा हेल्प मी विभा. विभा हेल्प मी विभा. हर्षदा बरें दिसतलें तुका. उदक पी हर्षदा. हर्षदा विभा कॉलेजात गेला. बरें हांव तुज्या खातीर कॉफी करूं? मसणीन वचपाक भायर सरिल्लें. पावला वाट चुकली. हांगा तर येडत रावली.
कशे बशे हांगा पावले खंय वता तेच कळत आशिल्ले नेमके हांगा तू अचानक आयले म्हणून कसो गोंधळ कॉल करून येवपाचें हर्षद हांव विभाग दवरता आशिल्लो न्ही तुज्या खातीर मरण म्हणजे कितें मरता म्हणजे नेमके कितें जाता म्हजो घोव हर्षद मेलो म्हणजे नेमके कितें जालें बरो धड धाकट आशिल्लो आतांच ना जालो हर्षदा ए हर्षदा म्हाका कळटा तुजेर कसलो प्रसंग आयला तो आनी अशा काचांतल्यान भायर सरपाक वेळ लागता हर्षदा येतना हांवें दोळे पडले नितळ आनी खूब सुर्याच्या वतान दनपारां आनी सुंदर दिसता ते आमी हनीमुनाक गेल्ली थंय अशेंच तळे आशिल्ले आमी रावताली ताच्या देगेर मसुरी अच्छा ना हांव पावना मसुरी पूण लोक सांगतात खूब सुंदर आसा खंय न्ही 2 आठवडे रावली आमी थंय दीसभर पेवप एक दीस तिळसाना म्हाका ओडून व्हरून पेवयले एका दिसा तर थळ्या देगेरूच न्हिदली त्या मळबा पोना नक्षत्रां मेजीत That seems so romantic, huh? That night we made love so much. खूप सुखावले हांव पूण म्हजें सूख पळोवपाक जालें ना ताच्या खूप मोग केलो हांवें ताचेर आय लव्ड हिम Yes, Harshada, and I'm sure even he also loved you. आमी हांगा येवकूच जायनाशिल्ली पयली आशिल्ली थंयच बरी आशिल्ली पूण हर्षद तो सुखी आशिल्लो काय ताका न्ही सतत आसा ताच्या परस चड म्हणजे चड नांव चड पयसो चड फ्रेंड हर्षदा एक त्याचो स्वभाव आसता हर्षदा तसो चड गर्लफ्रेंड हांव एकले पावनाशिल्ले काय ताका हर्षदा एक तो आसता तसो पूण हांव खंय कमी पडलें पळय हर्षदा तू स्वता गिल्टी फील करून घेवं नाका प्लीज ताका न्ही स्लीम आनी ट्रीम बायल जाय आशिल्ली हांव कितें फॅट आसा हर्षदा एक त्याचो स्वभाव आसता हर्षदा तसो आमी हांगा येवकूच जायना आशिल्ली पयलीं रावताली थंयच बरी आशिल्ली Yes, maybe moving back there will be a good idea, Harshada. जीव घेणो जागो आय कॅन स्मेल इविल हियर पाशो संसारला आम्या हर्षदा कितें उलयता तूं जीव घेणो फाशो वॉट यू मीन हांगा आतां कोणूच उरूंक ना आपलो म्हण सारको थंय कशें सगळे आपले आशिल्ले येतना वतना अडकिताले खबर घेताले म्हाका दिसताले शैला म्हजे फ्रेंड ना ताका म्हजो खूब मरोवचो आशिल्लो मेळ्ळे ते बरें जालें नाजाल्यार आनी कोणाकूय बुलयता आशिल्लें प्रभाचो घो कितलो क्यूट आसा ताका कसो बुलयलो ना ताणें हर्षदा पळय तुजी मनस्थिती बरी ना वखदां बीन कितें दिली आसतलें न्ही डॉक्टरान हय न्ही म्हाका दिसतालें प्रभाकर रणदिवे म्हाजो बेस्ट फ्रेंड जातलो आनी विभाय बी येस हर्षदा वी बोथ स्टील कॅन बी युअर फ्रेंड्स बस मातशें प्लीज प्रभाकर रणदिवे कितले बेस्ट बरयता म्हाकाय लेखक जावंक जाय आशिल्लें हर्षदा अरे तूं खूब सुंदर बरयता तुजी ती कादंबरी हांवें 3दा वाचली हर्षदा मातशें पॉलिश केली जाल्यार बेस्ट सेलर लिस्टार वतली हर्षदा इतली बरें बरयता तूं हर्षदा पूण हर्षदान म्हाका केन्नाच एनकरेज केलें ना म्हाका पाठबळ दिलें ना वेळ फुकट घालयता काम चुकारपणा करता अपडेट राव गो मातशें हर्षा सारकें सतत अशें कितें तरी पळय हर्षदा तूं चड चिंतनाका ताका कांय कळनाशिल्लें साहित्यांतले लेखनांतले बीन म्हणून एक वेळ त्या मनान सरान मात सर म्हणपाचें ना प्रभाकरान म्हाका फकत पयलेच खेपे स्क्रिप्ट जाणून म्हज्यान एनकरेज केलें म्हज्यान टॅलंट आसा हें पारकेलें पूण तें कितलें खरें काय शैलाय प्रभाकराचे फ्रेंड न्ही ताका एकदा तरी दिसला श्वेता
आपण शैला बरोबर रात घालवची म्हणून हर्षदा विभा म्हाका न्ही म्हाका प्रभाकराक सांगूंक जाय विभाग सांबाळ म्हणून. हय हय माझ्या घोवा मुखार न्ही खंयचीच बायल मनीस आपलो मनाचो तोल सांबाळू शकना. हर्षदा 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 कादंबरी. हाऊ इज इट? अरुण म्हाका कितें म्हणटालो? वॉट हे कादंबरी इतलो मग्न जालो ती वायनीची बॉटल सोपयली मरे तुवें. हा नॉट बॅड. हे फावटी मातशी वेगळी लागली. वेगळी? नो बट इट्स सेम ब्रँड. वायन म्हणना कादंबरी. म्हणजे इट्स डिफरंट. वचपाक मातशी जड वता. असंच रे म्हणजे ह्या केपी स्ट्रक्चरान मी बदल म्हणजे सदा सदा रिडर्सांक कितें तेच तेच न्यू दिवया म्हटलें चेंज. हो एकदम इतलो बदल म्हणजे मे म्हयन्यान एक अर्दवर पावस पडून गेलो समजूं येता. डायरेक्ट स्नोफॉल. अरे तुजो तो रॉन येवपाचो आशिल्लो मरे एका वरान. हा खंय पावलो तो 2 वरां जावपा आयली ताका लागून रावला न्ही तूं खंय रे तो. आनी थोडे वेळ वाट पळोवया. विभाग घेवन मागीर उलोवया त्या विशयाचेर. विभाग येतकीर कित्याक आतांच उलोवया न्ही. नाका म्हाका एका बायल मनशेचो पॉयंट ऑफ व्यू जाणून घेवपाक जाय. फायन तशें विभाग तुज्या फ्रेंडूच. घट फ्रेंड तुजे पेक्षा चड लागींचे. विभाग केन्ना तें सांगपाक ना. हालीं मरे ताचें मातशें लेट वर्कींग चालू आसता. आनी हे पळय सकाळच्यान हवामान खातें शिटकावणी दीत आसा. दीसभर वादळ वारें पावस. भायर वारें वादळ सुद्दां तें पयल्यार पावस पडटलो चड. येस तुवें ताका मोबायलाचेर ट्राय केलो? तर मोबायल बंद येता. एनीवेज आज म्हाका तुजी सांगत मेळ्ळी तें एक बरें जालें. हरशीं म्हणून तुका आतां त्या घाटार मरे असल्या वादळान गाडी चलोवप रिस्की हा तें. पूण इतलें ऑफिसान करता तरी कितें तें? लॉट ऑफ थिंग्स टू कॅच अप म्हणटाले तें. तातूंत आनी हे पळय हें महेशाचें प्रकरण जालां. मदीं मदीं वयचें पडटा ताका चवकशी खातीर. कितें म्हणून कांयच समजना. येस म्हणजे इतलें सगळें घडलेंच कशें? काल पयर आमी तुज्या एनिवर्सरी निमतान मेळटात हांसतात खेळटात मजा करतात आनी कितें काय म्हणल्यार तातले 2 जाण खलास आनी एकटो तुरुंगात. डोंट फॉरगेट द 4th वन. कोण? मिसीस नवाते. हो येस 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 फाटी कोणी तरी म्हणिल्लें म्हाका त्या बद्दल. मेंटल ब्रेकडाऊन. म्हणजे खरेंच वर तें. अरे पोलिसांक पळय 3 दीस पयलीं गस्तेर सापडली. सामकें विवस्थ अवस्थेन कपडे ना कापूत रे. शी अशें घडपाक फावनाशिल्लें रे. अरे पयरूच हांगा आयिल्लें तें म्हळ्यार हांव एकटोच आशिल्लो रे हांगा. विभार आशिल्लें तेन्ना मरे ताचें तें उलोवप ताचें वागणें म्हाका विचित्र दिशिल्लें. बट चड अचानक लागिल्ल्या धक्क्याक लागून बी अशें कितें जालां आसलें. मेंटल ब्रेकडाऊन मेरेन पावत बी अशें कांय धरून नाशिल्लें हांवें. दुख्ख सोंसपा भायर जालें म्हणटच जाता आसतलें अशें न्ही. या तें आसात रे पूण ताच्या भायरूय खुबशीं कारणां आसा. हो कसली? ताचें मरे पुराय व्यक्तिमत्व आपल्या घोवा भोंवतणी आशिल्लें. म्हळ्यार घोवाक कितें दिसतलें घोव कितें चिंततलो. अरे घोवाच्या धाकान तें बरोवपाक सुद्दां भितालें. येस म्हणजे बरोवप ताचो छंद आशिल्लो बट आतां घोव सोंपला आनी ताचें अस्तित्वच सोंपलें. अरे विभा म्हाका म्हणटालो रे वी कॅन हेल्प कर ताचें ट्रिटमेंट बी जावंक शकता बट नाव वॉट इज लेफ्ट ऑफ अवर आयडेंटिटी सो फ्रेजायल रिकवर इज इम्पॉसिबल. म्हाका दिसना रे कितें जायतशें.
पूण महेशान कोर्टान सांगलां की विभान ताका इन्स्टिगेट केला म्हणून खून करपाक. तशें पेपरान हेडलायनी छापून येयली. ना अरुण, अरे आपणाक लागून विभाग ग्रांट्स मेळुना म्हणून विभान आपणाक हातून घाला अशी स्टेटमेंट दिला ताणें. पूण एका बरो शिकिल्ल्या सवरिल्ल्या मनशाक असो खून करून मेरेन प्रोवोक करूं येता रे. एंड डू यू थिंक विभा इज कॅपेबल ऑफ डुईंग सच थिंग? छे अरुण, यू नो हर म्हणून आपणाक ग्रांट्स मेळुना हेच विभाग पडून वचून आशिल्ले. इवन आय वॉज एक्सपेक्टिंग ते आबूज जातलें, अपसेट जातलें, बट नो. वयल्यान ते दिसा आबूज जावन येयले आतां महेशाची समजूत सुद्दां विभान जाल्या. देन मागीर महेश अशें कशें म्हणटा तर काय विभान ताका हिप्नोटायज बी केला रे? अरुण, विभाच्या मते हिप्नोसिस कांट मेक यू डू एनीथिंग अगेन्स्ट युअर नेचर ऑर मोरल कोड. ओके पळया, फॉर सेक ऑफ आर्ग्युमेंट कशें आमी अशें धरून चलया की विभान ताका इन्स्टिगेट केलो खून अरुण, अशें धरून चलया. केलो जाल्यार कसो केलो असो येता? म्हणजे ते मायंड कंट्रोल करपाचे ट्रीक बी विभा शिकला काय सतत कोणी सिरियल किलराच्यो इंटरव्यू घेवन घेवन ताकाय ती कळाशी जमल्या? आता पोलिसांनी तिची जबानी घेतल्या न्ही. लेट्स सी. अरुण, म्हाका सांग, विभा तशें कित्याक करतले? बिकॉज महेश ताचो इतलो गड फ्रेंड, घरचोच कसो, आनी शैला ताचे फ्रेंड मरे अरुण. फ्रेंड बाबा, दुस्मनापेक्षा मरे फ्रेंडूच चड गांव करतालो. हाचो अर्थ तूं कांय विभाचेरूच दुबाव मारता? चड वया स्वभाव तो म्हजो कुरतरून खावो. तर तूं कितें म्हणटालो? शैला आनी विभाय बरी फ्रेंड आशिल्ली न्ही? हे ऑफकोर्स, येस, सामकी बेस्ट फ्रेंड्स मर्दी. आनी म्हणून म्हणटा न्ही हांव, विभा तशें कित्याक करतलें? कारण शैलाचे आनी नवातेचे लफड्याचे. वॉट नॉनसेन्स. ते दिसा तुमच्या पार्टी दिसा रातचे जेन्ना हांव आनी मेहता साहेब भायर गेल्ले पळय, तेन्ना दोगांयकूय जिरेनी पयल्लीं आमी. कितें करताली ती थंय? काळोख आशिल्लो, निवांत आशिल्ले, करपा सारकें खूब कितें आशिल्लें, पूण ती कांयच करनाशिल्ली. अरुण, तूं मरे सुटला आनी ती वयर आतां तुज्यान अफेक्ट करपाक लागल्या. पुरो करती अरुण. अशें मरे अदी मदीं सुटप बरें, बॅलन्स उरता रे. हे पळय, मिसेस नवातेक आपल्या घोवा बद्दल सगळें खबर आशिल्लें म्हूण ताणें तें आपल्या भितर चिड्डून दवरलें. अदी मदीं जर बरो घोवाचेर फोग काडिल्लो न्ही, ताका बरो उजरावन काडिल्लो न्ही जाल्यार आज गेलो तें बरेंच जालें म्हणून नॉर्मल आसलें अशें मेंटलान पावचें नाशिल्लें. बरें, चल धरया शैलाचे नवाते बरोबर अफेर आशिल्लें. जाल्यार हातून विभाचो कितें संबंद तेच कळना न्ही म्हाका. ओके, म्हाका सांग, विभा तुजे कडेन केन्ना उलयला त्या नवातेच्या भानगडी विशीं? येस, एक दोनदा तसो विशय आयला आमचो. खंय? खंय म्हणजे अशेंच हांगा गजाली मारतना और डायनिंग हॉलाचेर. तुजे बरोबर बेडार आसतना, तुज्या वेंगेत आसतना? वॉट नॉनसेन्स अरुण. तरी ना, केन्नाच ना. ओके, कूल. पळय प्रभा, सी नाव इट्स अ टाइम ऑफ अल्टिमेट रेकनिंग. सो बी रेडी and just tell me the truth, nothing but truth. या म्हाका सांग, विभाचे आनी कोणा बरोबर अफेयर चालू आसा? शट अप अरुण. अशें तुका कळ्ळें जाल्यार तूं कितें करतलो? ओ शिट, दिसता लायट गेली. तूं आसा थंयच राव, जनरेटर स्टार्ट जातलो. ओके, बरें, तूं कितें म्हणटालो अरुण? तूं कितें विभाचो मोटीव सोदता? अशें म्हणूं येता तुका जाय जाल्यार. तूं सांग, तूं कितें करतलो आशिल्लो? अरे, तुका कितें दिसता हांव कितें करता आशिल्लो? पळय, म्हाका कितें दिसता हें म्हत्वाचें ना. यू नो, मात्सर जेलसी इज अ गुड मोटीव फॉर अ मर्डर. आनी रिमोट कंट्रोलान सुद्दां मर्डर करूं येता, रायट? तुवें तुज्या कादंबरीन बरयलां, करेक्ट? ओके, बट अरुण तुका एक सांगता, विभा अफेयर बी अशें करपाना रे. नो, फाजील विश्वास आसता येतो आमचो. हांवें रॉनीचेर असोच विश्वास दवरिल्लो. महेश असोच चक्रवान सापडलो निमणे धोकायचो खून करून तोच चक्रव्यूहांतल्यान भायर पडलो. अरुण, बट विभा अफेयर करप शक्यच ना. अरे तूच म्हणटालो मरे ते दिसा आमची परफेक्ट मॅरेज आसा म्हणून. ते आतां दॅट वॉज हायपोथेटिकल. तूं सांग, तूं कितें करतलो आशिल्लो?
मे बी हांव ताका समजून घेवपाचो प्रयत्न करता आशिल्लो. कितें समजून घेतलो आशिल्लो? अरे विभा ताका बोलो सारकें अशें ताज्यान कितें आसा जें म्हज्यान ना. पळय अफेअर जावपा फाटलें कारण म्हाका नाका. अफेअरच जाला हें कळ्ळें जाल्यार तूं कितें करतलो अशें जाणून घेवपाक जाय म्हाका. पण हांव विभाचो मर्डर नक्की करचो नाशिल्लो जें तूं एक्सपेक्ट करता. तूं विभाग डिवोर्स दितलो आशिल्लो? नो नेवर. तूं त्या मनशाक गाठून ताका धमकायतलो आशिल्लो? येस मे बी आय डोंट नो अरुण. तूं विभाग कन्फ्रंट करतलो आशिल्लो? ना. ना? अरे कित्याक ना? जी बायल तुजी हक्काची कीस, हक्काची वेंग, हक्काचो संवाद जे दुसऱ्या कोणाच्या Shut up, अरुण. अरे कितें जालो तुका सांगपाचो पण सुटला ना सांगपाच आज. सॉरी हांव थोडो वावलो. थोडो बरोच वावलो तूं सामको सोंसपा भायर. अरे आय सेड आय एम सॉरी. शिट विभाच्या कोणा बरोबर अफेअर चितल्यार सुद्दां आंगाक उजो पेट्टा. पूण विभा तशें करता. अरुण गेट आउट. अरे गेट आउट. अरे हांव कितें म्हणटा तें म्हाका पुराय तरी करूं दी. विभा तशें करपाक शकता अशें म्हणना. विभा तशें करपाक शकता असो विचारूय तुज्या केन्ना तकलेन आयलो ना काय म्हणटा हांव. ना तसो विचारूय म्हज्या तकलेन आयलो ना आनी ह्या फुडें येवचो ना. पळय यू नो आय लव यू. पळय हांव जें कितें उलयता पळय तो प्रत्येक शब्द शुद्ध उलयता. म्हणजे मायंडीन डिसइन्फेक्ट करून उलयता फक्त आनी फक्त तुज्या मोगा खातीर. आतां जो तूं पळय वायलंट जाल्लो पळय तेंच मरे तें पाशव काय कितें तें जे प्रत्येकाच्या भितर आसता मदींच तकली वयर काडटा विभाचे प्रोजेक्ट रिसर्च करता तें जाला कितें तुका अरुण आज. पयलीं असो तूं केन्नाच उलयनाशिल्लो. अशें उलोवप जर तुका मित्रा वयलें प्रेम बी अशें कितें दिसता न्ही जाल्यार नो वरीज रॉनी लेफ्ट यू. असो कमरे सकयल घाव घालतलो अपेक्षीत आशिल्लें म्हाका. अरुण गेट आउट. येस तुका दिसता आमची फ्रेंडशीप टिकून उरची जाल्यार आतां हांगच्यान चल प्लीज. येस. अरे पूण इतले वारे वादळ आसतना कसोय वच पूण फॉर गॉड सेक वच जरूर. आर यू शुअर? येस आय एम डॅम शुअर. ओके फायन वता हांव. पूण एका टिचर हट. येस ती कादंबरी ती स्क्रिप्ट कोणे बरयली? कितें? ह्यो प्रश्न बरे भशेन आयकला उगीच जाप सोदपाक वेळ जाय म्हण कितें म्हणनाका. अरे हांवें बरयल्या आनी कोण बरयतलो? पळय वट जेन्ना फटिंगपणा उलयता तेन्ना दोळे खरेपण दाखयता प्रभाकर. अरुण खरंच हांवें बरयल्या ती कादंबरी? ना तू जस्ट बारीक सारीक एडिटींग केला आनी तुजो तो डिटेक्टीव भितर घुसडायला. तुका कशें कळ्ळें? प्रभा लेखक आमी तातूंत लेखक मी पण प्रत्येक लेखकाची मरे आपली अशी बरोवपाची शैली आसता. जशें प्रत्येक आर्टिस्टाची आपली अशी पेंटिंग करपाची स्टायल आसता पळय तशें आसता. प्रत्येकाचो डीएनए इम्प्रिंट आसता त्याच्या लिखाणाची. वा धूर्त आसा तूं अरुण. तें मेहताक कळटलें. मेहता ताका कळटा गोबोर ताका कळटा फक्त पयसो. तूं सांग कोणे बरयला? हर्षदा नांवाची. कितें सांगता? जस्ट अभिप्राय दी म्हणून ते म्हजे कडेन दिल्ली आनी वा 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 ताणें स्क्रिप्ट दिली आनी ते आपलो घोव आनी आपलें अस्तित्व दोगांय कुशळून बसलें. कन्विनियंट प्रभाकर तूं अशें कशें करपाक शकता? आय डोंट नो अरुण. ज्या प्रभाकर रणदिवेक हांव ल्हानपणा पासून वळखता तो असलें हळशीक काम केन्ना करपाकूच शकना. हें तुवें करूंकूच ना. हें करपाक तुका कोणे तरी प्रोवोक केला. कोण प्रोवोक केला म्हणटा तूं? तुजो भूत प्रेतात्मा आलवाती म्हाजेर विश्वास आसा? ओके अरुण कितें म्हणटालो? एविल आसा मानता तूं एविल? वॉट अरुण तूंय मागपाना एक वेळ. अरुण एक मिनिट. अरुण त्या दिसा ते हर्षदा हांगा आयिल्ले पळय तेन्ना ते अशेंच कितें तरी म्हणटाले की शी कॅन स्मेल इविल हियर हो जागो
Ashwi, something like that, and I was shocked, Arun. येस शी वॉज राईट. सारखेंच म्हणलें ताणें. म्हाकाय मागीर विरस तें जाणवता. What? येस. What exactly कितें म्हणटा तूं? हें पेंटींग, हे पेंटिंगात हे वीर आसा. हां? ज्या दिसा पासून हें पेंटींग तुमच्या घरांत आयलां पळय, त्या दिसा पासून नेगेटिव्हिटी तुमच्या घरांत स्प्रेड जायत आसा, रायट? येस, अरुण. रायट. म्हणजे पेंटिंग म्हाका इन्फ्लुएन्स करता. इन्फ्लुएन्स न्ही, ताणें तुका इन्फेक्ट केला. म्हणून ती स्क्रिप्ट चोरपाची मानसां म्हज्यान आयली, रायट? बरोबर. विभाग तर ताणें पुरायपणान इन्फेक्ट केला. आतां शांतपणान आयक. हांव जें तुका आतां फुडें सांगतलो पळय, तुका पचपाक जरी जड आसलें न्ही तरी सुद्दां तें खरें आसा. फक्त तुज्या आनी विभा वयल्या मोगाक लागून सांगता. सी, वी कॅन स्टील हेल्प हर. म्हाका डावट मरत पासून हांव ताचेर पाळो दवरून आसा. म्हज्या रोनीक फितोवपी, ताका फुसलोवन आपल्या जायान ओडपी आनी म्हजे पासून पयस करपी. इट्स नन अदर दॅन विभा. नो. येस, विभा सेड्यूस्ड. त्या पेंटिंगान एवील आसा आनी त्या विभाक खबर आसा. विभा! अरे सौका, सांभाळून. तकली चढ दुखता आसतली न्ही. 4 तास न्हीद काढली तुवें. अरुण गेलो. केन्नाच रातीच गेलो तू. हे तुझी तकली खूप जड झाली असतली न्ही. हा, धाळोय बी सुकला आसतलो. हाताची बोटां, पायाचे तळवे बी भेरले आसतले न्ही. हा, कशें कळ्ळें? हांवेंच तर केला ते. तुझ्या तोंडार गुळी चोलून. त्या खातीर कुलेराचो दाळो घेवन तुझे तोंड उगडले. हा, गुळी कित्याक दिली म्हाका? कितलीशीच कामां सडसडीत करपाची आशिल्ली आनी ते खातीर तुका सुस्त न्हीद लागप गरजेचें आशिल्लें. म्हणजे हो जागो आशिल्लो जाल्यार तुका कामां करपाक दिवचो नाशिल्लो. हांव म्हजी कामां करपाक गेल्लें आनी हांगा तूं शुद्धीर येवन उपडिल्लो आपटल्लो म्हणल्यार. अरुण खंय आसा? अरुण जंय आसपाक जाय थंय आसा. वादळ वाऱ्याचो कसलोच त्रास जायनासतना रातीच घरा पावलो तो. तुजे पाय ताज्या चितून तकली दुखोवन घेनाका. अरे जावचें ना तुज्या, सांगिल्लें काय ना. हांवें एंटीडोट दिले बगत तुजे भेरेल्ले हात पाय सारके जावचे ना. बस. गोळी घे. केळी.
खरें सांग प्लीज अरुण खंय आसा विभा? प्रभा तुका भंय दिसता? तू भिवू नाका रे. आमी हांगा खंयच दिसची सहज सुट्टली. आम्ही कितें केलं? अरे ऐकून घे. हा हे पळय हांव कितें सांगता न्ही ते थंडपणान आयकलें न्ही की तुजो म्हजेर विश्वास बसतलो. प्रभा प्रभा हा बदलला. रणनीती बदलला. महेशा हातातलं ते खून तुवें करून घेतलं. ताची बायल सोंपली. तो तुरुंगार आसा आनी हाका तूं बदलला म्हणटा विभा. दीज आर कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स विभा. प्रभा हांव कितें सांगता तें आयकून घेवचोच ना. उगी कीर कीर करतच रावतलो. म्हज्या फाटल्यान ठामपणे उबो रावचोच ना. जाल्यार म्हाका दुसरो पर्याय उरचो ना. गेले कांय दीस हांवें फाटल्यान खड्डे काडून दवरल्या. ते खड्डे तुका न्हिदपाचे आसा. विभा हा कितें जालां तुका? अरुण म्हाका ताची क्रेजी थियरी सांगता. कसले? विभा तुका पेंटिंगान पॉजेस केला विभा. येस जिणेत पहिलेच खेप स्वातंत्र्य म्हणजे कितें तें अणभवता. म्हाका किद्याचेच आनी कोणाचेच पडूना. ना फेलोशिपीचे ना करियराचे. म्हाका जाय जायशी दिसता ती अनुभूती. विलक्षण अनुभूती. म्हजी सगळी इंद्रिया तल्लख जाल्यात. खाण जेवण इतलें रुचीक म्हाका केन्नाच लागलें ना. रंग इतले गाढ इतले भुरळ घालपी म्हाका केन्नाच दिसलें ना. प्रत्येक स्पर्श नवी आनी सतत जाय जायसो दिसपी. काय पयसुल्ली कुसबूस म्हाका स्पश्ट आयकूंक येता. प्रभा मनान एक जबरदस्त विश्वास निर्माण जाला. हांव कितेंय करूंक शकता. निर्भीडपणान निर्लज्जपणान बिनधास्त. कोणाचीच पर्वा करनासतना. खरेंच त्या पेंटिंगान पॉजेस केला विभा. हांसतूय बी. जिणेन प्रभावीत जावपाक सगळ्यांकूच आवडटा. मनशाची गरजच ती. आपल्याक सतत कोणे तरी सांगचे तू असे विचार कर. तू असे कपडे घाल. तू सुंदर दिसतले. पूर्वग्रह विरयत आणि नितळ. मेकळे मनुस ते करूंक शकता. This mind then can control all conventional minds. विभा पूण तूच म्हणटाले विभा की आपल्या मनाविरुद्ध कोणूच कांयच करपाक शकना विभा. ना येस मना विरुद्ध न मनापासून करत दिसले जाल्यार आम्ही कितेंय करूंक शकता. आता हेच पण हांवें रॉनिक सोपयलो. मारून उडयलो. कित्याक मारलेशें तुका दिसता? तुवें रॉनिक मारचोच पडलो रे. वॉट विभा मारचोच पडलो? प्रभा तू समज उबो आसा आनी तुज्या अवती भोवती शेकान शेक सुके तण करड आसा. तुज्या हातान एक फस्को आणि एक उदकाची बाटली आसा. इतल्यान वाऱ्याच्या वेगान तुज्या समोर उज्याचो लोट पेटत येता. तू जीव वाटावपाक कितें करतलो? फस्काचो कितें उपयोग? हांव ती बाटली घेवन उजो हे दवळ उज्याचो लोट पालयतलो ना.
ज्याचं लोट येऊन तुझं गोबर करच्या पहिली तुझ्या फाटल्या तणा हुजलाय वचुरी ताका पेटून त्याच वाऱ्याच्या नेटात पेटून गेल्या जाग्यार तू सुखरूप उचून उभा राहू शकतलो. काम करणार अरे पिशा ओरून ना झालो जाल्यार ताचो जीव सोडून शोध कोण घेतलो शिल्लो रॉनी. अरुण जेन्ना हांगार येता सतत म्हजेर पाळाक दवरता हे जेन्ना म्हज्या लक्षात आयलें तेन्ना हांवें सगळ्यात पयलीं फाटल्या तणाक म्हळ्यार रॉनीक म्हज्या जाळ्यान ओडलो. मागीर सगळें सोपें सोपें जायत गेलें. सगळ्यांत सोपो मेळ्ळो तो महेश. बाय द वे तुका कळ्ळें न्ही कितें तें कालूच ताणें पोलीस स्टेशनार गळफास लावून घेतलो. बाबड्याक त्यो खरी आताना सहन जाल्यो नासतल्यो रे. मी म्हणे हांवें सांगनासतनाच ताका सुटपाचो मार्ग सांपडलो. ए रडपाचे बी ते विचारा ताका काय अर्थ ना. हांव कितें सांगतालें हा सगळ्यांत सोपो मेळ्ळो तो महेश. हाताळपाक कंट्रोल करपाक सगळ्यांत कठीण कोण जालो जाणा तुका हाताळपाचो खूप यत्न केलो. आमचो संसार परवडन आसतना घेतिल्लो हो 8 लाखांतलो जागो आमी जल्माक घालपाक थारायल्ले भुरगे सगळेच आसून नाशिल्ल्या वेळी व्यर्थूच म्हणल्यार जाता. पूण त्या दिसा हांवें तुजी पुस्तक चोरी धरली आनी म्हज्या लक्षात आयलें हांव देण्यात आयला म्हजी खबरां शब्द बी सगळे सोपून हांव पंगूर जालो. ते न्ही रे म्हज्या लक्षात आयलें की म्हज्या बरोबरच ह्या पेंटिंगान तुकाय बी अफेक्ट केला. आतां तुका कंट्रोल करप सोंपें जातलें. हांव अणभवता त्या स्वातंत्र्यान म्हाका एक समाधी मेळटलो. विभा नाका नाका तुझे हे पापी स्वातंत्र्य. अरे ते जे कितें आसा ते चाखून पळोवचे पयलींच नाका नाका कितें करता. अनिर्बंध मेकळें स्वातंत्र्य म्हणजे कितें हाजो अणभव एकदा तरी घेवन पळय चटक लागतली तुका. विभा हा म्हज्या आखिल्ल्या सीमे भायर वचपा ना. विभा अनैतीक बेकायदेशीर असल्या कांयच करपा ना. विभा कायदो कायदो सावधाक लागता कड्याक न्हय. जनावरांचो तो कळप आणि मनशांचो तो जमाव. ह्या जमावाची कास करपाक म्हाका एक संगाती जाय. कितें तुजो संगाती जावं कितें हंटर किलर म्हणून हा दोन्ही. विभा हे पाशवी आसा. विभा दिस इज इविल. पापी पापी आसा हे विभा. हा रे ते चमचमीत आसा चविष्ट आसा. मनाच्या गर्भतळात अडिल्ले अद्भुत रसायन आसा ते आनी ताचो सोद घेवपा खातीर तूं म्हाका मारून उडयतले तसो तुवें महेशा करुणाक बी मारलो. तुका मारपाचोच आशिल्लो आनी हे उलोवपाक तूं चिंता उरता आशिल्लो. आय लव्ह यू प्रभा म्हणून मारूंक शकले ना तुका. तसो मारपाचो प्लॅन रेडी आशिल्लो. सगळी तयारी जाल्ली. अरुणाच्या मोबायलाचेर रॉनीचो मेसेज घालो असो थंयच्यान बेगीन यो बरोबर. प्रभाकर रणदीवेकूय घेवन यो. ताज्या सारक्या एका वराभरा उपरांत घरच्या लँडलायनी वयल्यान तुज्या मोबायलाचेर मिस कॉल केल्ले. तुमकां दोगांयकूय मारून फातोडेर हांव अरुणाची गाडी थंय दुकळपाचें आशिल्लें. हा मात पोलिसांक तुमच्या दोगांयचे फोन गाडयेन मेळचे
हाची काळजी घेऊ. भाषवाच्या सुदान वचत रावले आणि स्वतःच पाशवी झाले. विभा अरुण सांगतालो यू कॅन बी क्युअर्ड विभा. अबे हांव तुका परत मनशाक हाडपाक हांव कितेंय करीन विभा. हय मरे येस विभा. कशें जालें पयलीं म्हाका सांगात दी. ते शक्य ना विभा. विभा तू कितें करता तें तुकाच कळना. विभा वी कॅन हेल्प यू. तुका तुजें ट्रीटमेंट जावपाक शकता विभा. डॉक्टराक दाखोवन आमी तुका सांगितलें. हयकार किंवा धयकार इतलेंच सांग. म्हाका असो वेळ दी. लिसन विभा सगळे पोलिसांक सांगया. वी विल प्लीड इन्सिडेंट. हयकाय ना इतलेंच सांग. ना. Is this last and final? हय. Sorry. I can't wait. पुरावो जाणून बुजून फाटल्यान दवरपाची पिशेपणां म्हाका परवडपाची ना. प्रभा हांव म्हाका कॉफी करता. तूं घेतलो? कॉफी ह्या वेळार कॉफीशी भिलो कॉफीन कितें घालून बी दीत काय म्हणून. तूच यो किचनान तुज्या सुजीर करता. म्हाका नाका. तुका घे. ओके. पोलीस स्टेशन प्रभाकर रामजी मिळवलं. विभा आय शूट विभा. तुझ्या बापायच्या रिव्हॉल्वर चलता तरी ते. नाशिल्ले अशें स्ट्रॉवरान पडून आशिल्लें पूण हांवें तो फाटल्या मिनट सारकें करून घेतला विभा. म्हणजे ते चलता. सो गुळयो आसा तातूंत. ते मारून दाखव अगेन. मार विभा आय शूट. मार मरे. विभा डोंट मेक मी डू दिस विभा. अरे तू म्हाका मारूंकूच शकना. आय शूट. सगळे गुढ मनाच्या गर्भतळा असून